नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। नवे कायदे आनी धोरणां चालीक लावच्या पयलीं लोकांकडेन चर्चा भोव महत्वाची। चालीक लावच्या पयलीं हे कायदे मांडात थळाव्या सरकारी संस्थे मुखार लोकसभेचो सभापती ओम बिर्लाचें मत। विकसित भारताची संकल्पना फुडें व्हरतना गोंय लेगीत उदरगतीचे बाबतीन सरपाक जाय फुडें म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। ओम बिर्लाच्या विकसित भारत संकल्पने विशींच्या मार्गदर्शनाच्या सत्राचेर विरोधी पक्षांच्या आमदारांचो बहिष्कार। सत्राच्या आयोजनांचे दिवंक ना निमंत्रण, विरोधकांचो आरोप। अपात्रता याचिका बेगोबेग कशी निकालात काडच्या बाबतीत सभापती रमेश तवडकरान लोकसभेच्या सभापती ओम बिर्ला कडल्यान घेवची शिकवण। केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टाचो टोलो। साळगांवां 350 कोटी रुपयांचे सबस्टेशन उबारून वाठारांतले लायटीची समस्या करतले सुटावी। 15 दिसां भितर कामाचे काडटले टेंडर, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराचे उतर। आनी फातोडा बस स्टँड लागसार दुसरो संसोडो तयार करपाचो मडगांव नगरपालिकेचो यत्न। म्हयन्या भितर प्रस्न सुटावो करूना जाल्यार न्यायालयात करतले याचिका दाखल, थळाव्यांची शिटकावणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। सरकारान नवे कायदे आनी धोरणां चालीक लावच्या पयलीं तांचे विशीं लोकांकडेन चर्चा करपाक जाय। पंचायत, नगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा अशा महत्वाच्या कायदे बदलां विशीं आनी नवीन कायदे चालीक लावचे पयलीं चर्चा जावपाक जाय। ह्या चर्चेत सर्वसामान्य मनशांची मतां जाणून घेवपाक जाय अशें मत लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी व्यक्त केलां। खंयचे सरकार आसूंये, एक बरें निपक्षपाती आनी जबाबदार सरकार दिवपाची तांक त्या सरकारात आसपाक जाय अशें मत बिर्ला हांणी व्यक्त केलां। मुझे कई बार लगता है कि विधानमंडल हो या संसद हो, उसमें नीतियों, कार्यक्रमों की आलोचना करने की जगह आजकल विरोध की नई प्रवृत्ति शुरू हुई है। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। नीतियों की आलोचना करना हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन हम जब फ्लोर पर बात करें, जब नीतियों, कार्यक्रमों की आलोचना करें, सरकार को मार्गदर्शन देने का काम करें और किस तरीके से नीतियों, कार्यक्रमों को ठीक से उसका एग्जीक्यूशन हो, जो नीतियां, कार्यक्रम इस विधानसभा में बनाए, सरकार ने बनाए, उनको जनता तक ठीक से नहीं पहुंच रहे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए सदन के अंदर हम हर सरकार के एक्शन पर चर्चा करें। कानून बनाते समय हमारी लंबी चर्चा, संवाद होना चाहिए। हर सरकार कानून बनाती है जनता की बेहतरीन के लिए, जनता को अधिकार देने के लिए और एक निष्पक्ष और जवाबदेही शासन के लिए। और उस समय जब कानून बने तो कानून के समय व्यापक डिबेट हो, डिटेल में डिबेट हो, चर्चा हो। जितनी चर्चा, संवाद से कानून बनेंगे उतने ही बेहतरीन कानून बनेंगे और जनता का उतना ही हम अपने दायित्व को निभाते, उनके जीवन को बेहतरीन करने का काम कर पाएंगे। विकसित भारताची संकल्पना फुडें व्हरतना गोंयांत लेगीत उदरगतीचे बाबतीत फुडें सरपाक जाय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला गोंय दौऱ्यार आयल्यात। बिरेस्तारा तांणी विकसित भारताचे संकल्पने विशीं आमदारांक मार्गदर्शन केलें। ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो। आम्ही सातत्यात पळयता की विकसित भारत जाता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली आमकां सगळ्यात म्हत्वाच्यो आसा। नॉट ओन्ली द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बट गुड गव्हर्नन्स, त्याच बरोबर ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस, रिफॉर्म्स इन एड्युकेशन सेक्टर्स, रिफॉर्म इन मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर्स, हाज्या सारकिल्यो वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यात हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी करीत आसा। आणि त्याच बरोबर विकसित भारतात, विकसित भारत 2047 लोकप्रतिनिधींचो रोल कितें आसा आमी पळयता की बरेचशे फावटी आमदार हेच
हेचो रोल आसा असो ना, तर प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचो रोल हो विकसीत भारतात आसा. आनी म्हणून तर आमकां पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत आनी आमदार हे सगळ्या जाणांचो विकसीत भारतात सगळ्यात महत्वाचो रोल प्ले करपाक जाय. आनी तोच रोल कितें आसचो हो समजून सांगपा खातीर आमच्या मदीं आज लोकसभेचे अध्यक्ष माननीय ओम बिर्लाजी हांगासर आयल्या. म्हाका खबर आसा की तांचें मार्गदर्शन हें आमच्या खातीर खूब महत्वाचें आसा. तांचें मार्गदर्शन फुडल्या 25 वर्साच्या विकसीत भारताची स्वप्न साकार करपा खातीर आमकां प्रेरणा दितलें. आनी आमी सगळे जाण तांच्या कडल्यान प्रेरणा घेवन विकसीत भारतात विकसीत गोंय घडोवपा खातीर आनी खऱ्या अर्थात ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे आत्मनिर्भर भारत हें स्वप्न स्वयंपूर्ण गोंयांत खरें करपा खातीर आमी सातत्यात सगळे जाण वावुरतले. लोकसभा सभापती ओम बिर्ला हांचे विकसीत भारताच्या संकल्पनेविशीं आमदाराक मार्गदर्शन करपाच्या खासा सत्राचेर बिरेस्तारा विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी गैरहजर रावन बहिष्कार घालो. हे सत्र आयोजीत करतना आमकां आपोवना असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमांव हांणी केला. गोंयांत लोकशाय न्ही हुकुमशाय चलता. हांगा विरोधकांचो आवाज दामपाचो यत्न सत्ताधारी पक्ष करता अशें युरीन म्हणलां. See, the combined opposition felt that we should dissociate ourselves from this function. हनुमान सकयल काडटा कित्याक सगळे मेंबराक कॉन्फिडन्सान गेल्ले एंड इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. The opposition plays an important role and we cannot be taken for granted today. Our leader Rahul Gandhi was also treated the same way and he was disqualified after the High Court judgment was announced. No justice was given to him. Within a day he was not allowed to present himself, but he was disqualified. So he hukumshay chalta he म्हाका दिसता we condemn this and hence we boycotted. The entire opposition decided to boycott this function. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांचे कडल्यान गोंयचो सभापती रमेश तवडकर हांणी अपात्रता याचिका बेगोबेग कशी निकालात काडची ते विशीं खासा मार्गदर्शन घेवचें आनी गोंयच्या ज्या आमदारांचेर अपात्रता याचिका दाखल आसात ती निकालात काडची असो थोमणो केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी मारला. जे प्रमाण राहुल गांधीक लोकसभेंतल्यान 24 वरां भितर अपात्र केला तशेंच आतां गोंयच्या सभापतीन अपात्र आमदारा विशीं अशेंच करचें अशें एल्टन म्हणटा. म्हाका दिसता जे पर्यंत आमगेल्या ऑनरेबल लोकसभा स्पिकरांनी जे इतले घायेन तरी आमगे लिडराक तेन्ना डिस्क्वॉलिफाय केलो. आतां डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन आमगेली पेंडींग आहाय स्पिकरा कडेन. म्हाका दिसता आमगेले स्पिकरान थोडे तकले बुद्धी थोडे ज्ञान घेचें की तेणें गेस करून विदीन 24 hours डिस्क्वॉलिफाय केले ते आमगे स्पिकरान इवन द हायकोर्ट हेज गिवन अ 3 month टायम फ्रेम टू टेक डिसिजन आमगे स्पिकरान घेयल ना. सो आज म्हाका स्पिकर आमगे लोकसभा स्पिकर येयलो तो एक बरी गोश्ट इन दी आनी आमगे स्पिकराक तकले थोडे मातशें एक ज्ञान घेवन ही कितें डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन आहाय ती ताबडतोब तडी लायचें अशें म्हणून हांव मागता. 350 कोटी रुपया खर्च करून सालिगांव हांगा उपकेंद्र उबारून लायटीची समस्या सुटावे करतले आनी हे खातीरची निविदा आमी 15 दिसां भितर काडटले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. साश्टी आनी वाळपय वाठाराक सतावपी लायटीची समस्या सुटावी करपाचें उतर सुदिनान दिलां. ताजेर आमी भर दिल्या आनी स्पेशली सालसेट वाळपय ह्या भागांत लोकांक त्रास जाल्या आमकां खबर आसा. इंजिनियर डेली आमचो चीफ इंजिनियर थंय वचून मिटिंगो घेता आनी जे आमचे ज्युनियर इंजिनियर आसूं एसिस्टंट इंजिनियर एक्झिक्युटीव इंजिनियर तांकां कामां लायल्या. फुडल्या 4-5 दिसांत देर वील बी इम्प्रुवमेंट इन सालसेट स्पेशली इन कुंकळ्ळी वेलीम एरिया आनी ते सगळें काम करपाक आमी ऑन कॉन्ट्रॅक्टूय दिल्ले. आनी एक विशय म्हणटा सालिगांव घराच्यान आमी खूब पयला वायरल की 3 दीस लायट ना 4 दीस लायट. सालिगांव इन्क्लुडींग बार्देस तालुका आमी 350 कोटीचे नवे सबस्टेशन टेंडर केलें. काल ओपन जालो. फुडल्या 15 दिसांत टेंडर फायनल करतले आनी टोटल इम्प्रुवमेंट इन स्पेशली बार्देस तालुका आनी पेडणे तालुका तुमकां येताच्यो एका वर्सान दिसता. लायटीचें अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा न्हय. हाय टेन्शन लायन ज्यो आसा त्यो तुटता. ज्यो लायनी घातल्या त्यो भाऊसाहेब बांदोडकराच्या वेळार ह्यो लायनी घातिल्ल्यो आनी त्यो लायनी आजून पसून काडून आशिल्ल्यो. जे कंडक्टर आसा ते जुने जाल्या खंय खंय घाटी मारल्या हे सगळे आमी नवे घालता.
सो तुम्ही येऊन आता पाव मिनिस्टर जाऊनच हे सगळं काम घेतलं त्यांनी. नो वे दॅट ऑल नीड्स टू बी डन आणि प्रत्येक जे सरकार येतात ते काम करतात. लाईनमॅन आणि लाईन हेल्पर आसा हांकां सेफ्टी ग्लावज सेफ्टी शूज बीन आसा. सगळे सामान आम्ही 30 एप्रिलाक तांचे पावयला. आता प्रत्येकान लायन हेल्पर असू लायनमॅन असू एसिस्टंट लायनमॅन असू तांणी ते यूज करपाक जाय. ती तांची ड्युटी आनी तांचे देखरेख दवरपाक सुपरवायझर आनी आमचे इंजिनियर आसा ती तांची ड्युटी आमच्या लेवलार. फातोर्डा कदंबा बस स्टँडा कुशीक मडगांव नगरपालिका आता कोयराच्यो राशी तयार करून दुसरो संसडो तयार करपाक सोदता असो आरोप थळावो नागरीक मिलाग्रिस फर्नांडीस हांणी केला. फाटल्या 6 वर्सां सावन हांगा कोयर हाडून नगरपालिका उडयता. ताका लागून हो वाठार बुरसो जाला. तशेंच बायो पेड्ड्यार जावपाक लागल्यात. ते शिवाय डेंग्यू आनी मलेरियाची दुयेंसां वाडल्यात. नगरपालिकेन हो प्रस्न एका म्हयन्या भितर सुटावो केलो ना जाल्यार न्यायालयांत याचिका दाखल करतलो अशी शिटकावणी मिलाग्रिसान पालिकेक दिल्या. आम उदक पिताय नोडाचें तेकाय बीन कोणी ते लोकडाक पायप बी आहा जाल्यार तेकाय जम्स जावपाक शकता. सो आमी फातोर्डा जे ओल्ड मार्केटान जे लोक आहाय माडेल ओल्ड मार्केटान लोकांनी आमी दुयेंसान मरपाचें आनी तुम सेफ रावपाचें. सो हांव मागोता कोण म्युनिसिपालिटी वो आमगे हेल्थाचे कोण आहाय तेणी हे मातशें हिंगा बेगीन जाता तितू बेगीन एक्शन घेयाय आनी हे काडाय हिंगाची गार्बेज आहा ती सगली. हिंगा एक शेत आहलोलें आम चोयलोलें भुरगेपणार हिंग शेत आहलोलें. ओके ही थिंगा तो ओनर तेगेलीं शेतां हांव म्हणटा हें आतां शेत गोवोरमेंटान वयलां हांव कितें मा तें आमकां प्रॉब्लम ना. बट हिंग सोंसडो कोर अपू हितू सिटींकू तुम थिंगा सोंसडो आहा तो एमटी केला आनी आतां हिंग सोंसडो रेडी कोताय. सो मागोता आमगेले म्युनिसिपालिटी कोडे दामू कोडे मीन चेअरपर्सना कोडे वो काडाय जाता तितू बेगीन. आनी हांव सांगता गोवोरमेंटाक जे आमगे गोवोरमेंटा हे कोण म्युनिसिपालिटी वो कोण ऑथॉरिटी आहा हिंगा डाम कोत्ताय तेंकां तुम तर एक म्हयन्या मोदें वो तर जागो एमटी कोनाय जाल्यार हांव कोर्टां वयतलो. मागीर म्हणनाका हांव कोर्टां गेल म्हूण. आनी मागोता आमगे गोंय सीएमा कोडे बीन मातशें आमकां बाबा मातशें फातोर्डा चोय बाबा हे आमगे लोकांक एवरी इयर 2 पुसार मलेरिया जाता. मागोता आमगे सीएमा कोडे मातशें हिंग यो आनी मातशें हिंग एक्शन घे. हिंग कितेंय कोण कितेंय कोताय फातोर्डा मातशें आमकें साल्वार कोर. पर्यटन हंगाम सोंपलो मात हरमल दर्यावेळेर कांय शेक अजुनूय चालू आसात. शेकांचो सीझन सोंपून भोवतेक कडेन शेक काडल्यात. पावस सुरू जालो काय दर्यादेगेवयले शेक काडटात पूण हरमला कांय शेक अजुनूय चालू आसात. एके वटेन अरबी दर्यांत तयार जाल्ल्या बिपरजॉय ह्या वादळाक लागून लोकांक दर्यार वचपाची बंदी घाल्या. मात मोरजे दर्यावेळेर पर्यटन हंगाम नेटान सुरू आशिल्ल्याचें चित्र दिश्टी पडटा. आपको किसने दिया रे परमिशन? क्या परमिशन किसने दिया? किसी ने दिया से. हाँ कौन लेता है तुम्हारे पास? फी कौन लेता है? पंचायत लेता है? वो सोफा देते हैं. कौन देता है सोफा? वो उधर आता है ना पत्रा. कौन पत्रा? हाँ दिखाओ रसीद दिखाओ. दिखाता. बीच पर घूमने के लिए रसीद देता है. घूमने को नहीं देता. हाँ फिर ऐसे काम फिर करता कहाँ है. रखने को देता है? दिखाओ दिखाओ रसीद दिखाओ. रसीद दिखाओ. सोफा कितने का? 800 रुपया लेता है महीने को. 800 रुपया कौन लेता है वो ऊपर आता है पत्रा आएगा. कौन हो? नाम क्या? नाम तो भूल गया. आएगा मेरे को पहले बताओ कौन सा है. हाँ किसको देता है? टैक्स देता है? हाँ क्यों लाया अभी? वो बीच पर क्यों लाता है? अलॉट नहीं मरे. हाँ टैक्स देता है पंचायत को क्या टूरिज्म को देता है? पंचायत को कितना देता है? हाँ कौन पत्राव? हाँ अरम्बोल का. यहाँ तुम यहाँ घूमते यहाँ लेके आता है आइसक्रीम.
हरम बोल से? हाँ, कौन हो, कौन तुम्हारा पात्राओ? पत्र मुद्रा अरम्बल का ही कितना देता है टैक्स, कितना देता है पंचायत को? शायद वो पता नहीं कितना देता है, पर महीने महीने से देता है. सरकार फकत टिफिन पे चर्चेच्या नांवान कमिशनान आपले टिफिन भरता आणि दुसरे वटेन कंत्राटाचेर काम करपी तरणाट्यांच्या संवसाराच्या टिफिनाचेर खोट मारता असो आरोप करीत काँग्रेसीन परत एक फावट गोंय विद्यापीठांतल्या MTS कर्मचाऱ्यांक नोकऱ्यांतल्यान भायर मारपाच्या कारवाये वयल्यान सरकाराचेर फारपेट केला. गोंय विद्यापीठा सयत हेर सरकारी खात्यांनी खुबशे गोंयकार कंत्राटी पद्दतीन कितलेशेच वर्सां काम करतात. फाल्यां ह्याय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचेर नोकरेंतल्यान काडपाची गुळी येतली असो आरोप करीत ह्या प्रकरणात CBI चौकशी करपाची मागणी काँग्रेसीचो फुडारी अमरनाथ पणजीकारान केल्या. गोंयच्या तरणाट्यांक योग्य प्लॅटफॉर्म मेळचे, गोंयच्या तरणाट्यांक योग्य नोकऱ्यो मेळच्यो, गोंयच्या तरणाट्यांक न्याय मेळचो ह्या खातीर काँग्रेस पार्टीन सदांच गोंयांत वावर केल्लो आसा. पण आयज जेन्ना आमी पळयता भारतीय जनता पार्टीचें सरकार उलयता व्हडले उतरावळी खूब मांडटात, पण प्रत्यक्षान गोंयकारांचेर अन्याय करपाक हे सदांच मुखार आसतात. आनी हेचें ज्वलंत उदाहरण म्हटल्यार गोवा युनिवर्सिटीन 25 स्टाफांक अचकीत अशें कांयच न्हू कशें काडून उडोवप आनी तेंच्या जाग्यार दुसऱ्यांक कोणाक तरी घेवप. मुख्यमंत्री म्हणटा की आयज 10,000 कोण जॉबाक रावंक सोदिना. मुख्यमंत्री म्हणटा 10,000 सुद्दां जॉबाक रावपाक जाय, एक्सपिरियन्स घेवपाक जाय. जेन्ना तुमी एक्सपिरियन्स घेतले तेन्ना तुमकां मुखार नोकरी मेळटली. हो खुद्द आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत गोंयकारांक सांगता, गोंयच्या तरणाट्यांक सांगता. आनी दुसऱ्या वटेन तोच मनीस, तेंच सरकार, तीच यंत्रणा गोंयच्या आमच्या तरणाट्यांचेर असो अन्याय करता. एके वाटेन तुमी ह्या दिसांनी टिफिन पे चर्चा करता. आता नोकरी म्हटल्यार पोट आनी पोट म्हटल्यार टिफिन. पण तुमी तुमची टिफिन पे चर्चा ही खंयच्या दिशेक आनी खंयच्या डायरेक्शनान आनी ताचो उद्देश कितें हें आमकां कळना. हेंच्या टिफिनाचें कितें जातलें? ह्या अशा तरणाट्यांक तुमी जर काडीत रावले जाल्यार ह्या तरणाट्यांच्या टिफिनाचें कितें जातलें, तेंचो फुडार कितें जातलो, तेंच्या घराब्याचें टिफीन कितें जातलें? तेंच्या टिफिनाचेर चर्चा करप ना. तुमचीच टिफिनां जी कमिशनान तुमकां टिफिनां मेळ्ळ्या, कमिशन दिवपी लोकांनी तुमकां जेवण त्या टिफिनांनी भरून दिल्या, तेचीच चर्चा करतात. गरिबाच्या टिफिनाची चर्चा कोण करतलो? आमी मागणी करता की जो एकंदर हो 25 ह्या MTSाक काडून उडोवपाचो प्रकार आसा, CBI मार्फत हेचेर चौकशी जावची. ह्या एकंदर विशयाचेर CBI मार्फत चौकशी जावची आनी हांकां सगळ्यांक न्याय मेळपाक जाय. 40 ते 45 वर्सां पयलींचे वास्को रेजिडन्सी ह्या ट्युरिस्ट हॉस्टेलाक बेगीनूच नवे स्वरूप मेळटलें अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान सांगलां. 1980 ह्या वर्सा आदल्या ह्या हॉस्टेलाची सध्या सामकी बाबत परिस्थिती जाल्ली आसा. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन लेगीत ह्या हॉस्टेलाक नवे स्वरूप दिवपाचें आश्वासन दिलां अशें दाजी साळकारान सांगलें. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ट्युरिस्ट हॉस्टेल जे वास्कोचें आसा तें खूब पोन्नें आसा. म्हणजे म्हाका जो पर्यंत याद येता, म्हाका 1980च्या पयलींचें ट्युरिस्ट हॉस्टेल आसा आनी गेली आतां 40-45 वर्सां ह्या हॉस्टेलाक जाली. आमी पळयतात की फाटल्या वर्सांनी ताजी अवस्था वायट जायत गेल्या आनी आज अशी परिस्थिती आयला की आज ते हॉल तांचो आज ऑपरेशनल ना, नाजाल्यार कपचे पडटा. ट्युरिस्ट हॉटेल एक मेन बाजारान आशिल्लो हो ट्युरिस्ट हॉटेल, म्हणजे वास्को सिटीन मेन जे एरिया आसा तातूंत हो ट्युरिस्ट एक प्रायम स्पॉटार आसा आनी ताजी खूब वायट अवस्था आसा. आनी सदांच दिसतालें की हें बरें जावपा जाय म्हणून. म्हाका याद आसा की जेन्ना आमी ट्युरिजम मिनिस्टर, म्हणजे हांव जेन्ना निवडून आयलो आमदार म्हणून, आमी रोखडोच ट्युरिजम मिनिस्टराक बायणां विचार हाडिल्लो थंयची सुदारणा करपा खातीर. आनी तेन्ना पसून आमी तांकां सांगिल्लें की हे जे ट्युरिस्ट हॉस्टेल आसा वास्कोचें प्रायम स्पॉटार आसा आनी आज ताजी अवस्था पळयल्यार खूब वायट दिसता. आज गोंयान आमची एक ट्युरिस्टीक स्टेट आनी बायणां आतां बीच बरो जावन
आज खुबशे ट्युरिस्ट थंय येता आनी तांचे रावपा खातीर खंय तरी गव्हर्मेंटाची एक वेवस्था बरी आसची हें आमी तांकां सांगिल्लें आनी तांकां इतलो रिक्वेस्ट केल्लो की प्रायोरिटीचेर हें काम घेवचें म्हणून. आमकां मंत्र्यान तेन्नाय बी रोखडेच एश्युरन्स दिल्ले आनी तेन्नाच तांणी आपल्या ऑफिशल्सांक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली की थंय वचून ताजी एकदां सगळें इन्स्पेक्शन करून आपल्याक कितें तो रिपोर्ट दिवचो म्हणून. मागीर गेले थोडे 6-7 म्हयने आमी फॉलोअप करीत आसा. गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस मातसो टायम लागता आनी फाटल्या 8 दिसां फाटल्यान पसून हांव टुरिजम मिनिस्टराक मेळिल्लो आनी ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण ते खंयच्याय परिस्थितीन तुमचे ट्युरिस्ट हॉस्टेल जे आसा ते रिडेवलपमेंटाक घेता म्हणून. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आज आमचे मंत्री जे आसा ऑनरेबल रोहन खंवटे टुरिजम मिनिस्टर जो आसा एक डायनॅमीक टुरिजम मिनिस्टर आसा. खुबशे आज चेंजीस ताणें टुरिजम सेक्टरान हाडल्या आनी एक उतराचो मनीस एक शेर्त मनीस असो आमी सगळे मानता आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की आमच्या टुरिस्ट हॉटेला खातीर एक बरे दीस बेगीनूच येतले. फाटली 4 वर्सां जालीं कर्मचारी भरती आयोगांतल्यान एकूय सरकारी खात्यांतले रिते पद भरूना. विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आयोगा मार्फत नोकर भरतेक विलो लायलो. आतां दोळ्यांक पानां पुसपा खातीर आयोगा मार्फत नोकऱ्यो दिवपाचें सरकारान जाहीर केलां. पूण सरकाराक आपली पोळी भाजपाक जाय देखून हे आयोग केन्नाच चालीक लागचे ना, काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसान सांगले. The constitution by an act of the state legislature called the Goa Staff Selection Commission was formed in 2019. 20, 21, 22, 23 4 वर्सां सोंपली. सोपत येता आतां 1-2 म्हयन्या भितर. ह्या 4 वर्सां भितर एक सिंगल रिक्रुटमेंट करूंक ना. ग्रुप सी सर्विसीस जे आतां आमी मल्टीटास्किंगूय तितून आयला, LDC मल्टीटास्किंग, हे इन्स्पेक्टर्स, एक्सायज गार्ड्स हे सगळे त्या कमिशनाच्या मार्फत रिक्रूट जावपाक जाय. आज 4 वर्सां जालीं एकूय सिंगल रिक्रुटमेंट करूंक ना आनी तुमी मिडियानूय तांकां विचारूंक ना हो एक्ट कित्याक म्हणून काडलो. अशें हांवें कोणाक एकट्याक विचारलें जाल्यार तो म्हणटा ना आतां जालें ना रे, आतां 31 ऑगस्ट पासून चालू जाता. सो ह्या 4 वर्सांत कितें जालें, इलेक्शन लागल्या उपरांत लागपाचें आसतना ते 10,000 नोकर भरती म्हणटा ती ही तांकां खबर आसली स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत केलें जाल्यार गडबड करूंक मेळचो ना म्हणून ताणें एक आर्बिट्ररी डिसिजन घेवन हें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सस्पेंड करून दवरलें. म्हणजे कसलोच रिक्रुटमेंट ह्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत जावचो ना. आनी आतां फाल्यां म्हणटा ते 31 ऑगस्ट पासून आमी चालू करतले. तोपर्यंत तुमी कितें कोणाक भरपाचें आसलें तें भरून काडले. तरी सुद्दां हांव चॅलेंज दितां की हे 31 ऑगस्टाक करचें ना. कित्याक वेकन्सीज अश्यो एरायज जाता ताजेर ताबो तांकां जाय आपलो ताबो असल्यारच कितें तरी करूंक मेळटा न्हू. आज म्हाका दिसता 4-5 पिटिशनां हायकोर्टान पेंडींग आसा. म्हणजे ही पळय विशियस सायकल. तुमी चुकी करप, कोणाचेर अन्याय जावप, ताणें कोर्टान धांवप आनी 4-4, 5-5 वर्सां काडप आनी तें मागीर प्रकरण थंड जावप, तुमी परती हांगा सगळे भानगडी चालू करप, अशें ही विशियस सायकल ही फिरत आसा. श्रमधाम उपक्रमा वरवीं बांदिल्ल्या 20 घरांची चावी लाभार्थ्यांक दिवपाची कार्यावळ बिरेस्तारा काणकोणांत जाली. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांच्या हस्तुकी लाभार्थ्यांक घरांच्यो चावयो दिवपाचो सुवाळो ह्या वेळार जालो. गरजूक हक्काचो निवाकरो दिवपाचें पुण्य काम श्रमधाम उपक्रमा वरवीं जालां अशें मत ह्या वेळार ओम बिर्ला हांणी व्यक्त केलां. जाल्यार ह्या वाठारांतल्या आनीक कांय गरजूंक ह्या उपक्रमा वरवीं घरां दितले अशी माहिती गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हांणी दिल्या. और सबके धन से, किसी एक सेठ से नहीं, CSR से नहीं, सबके 1-1 रुपया कुछ पैसे के सहयोग से ये इनका सपना पूरा हुआ. शायद इनकी जिंदगी में सपना कभी हो नहीं सकता था, इस सपने को पूरा किया. इसी ऐसे सपनों को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाकर कई लोगों के जो आवासहीन लोग थे उनके सपनों को भी पूरा किया. इसके लिए मैं रमेश तावड़कर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक नई पहल इस देश में शुरुआत की है. मुझे आशा है कि सब जनप्रतिनिधि इसी तरीके की पहल करेंगे, क्योंकि वो विधानसभा के अध्यक्ष है. इसलिए निश्चित रूप से गोवा के माननीय सदस्यों को तो उसकी प्रेरणा मिलेगी सही, लेकिन देश की अन्य विधायी संस्थाएं, पंचायत राज संस्थाएं, जितनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को उनके इन कार्यों से प्रेरणा मिलेगी.
आणि या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आसा न्ही आज काणकोण मतदारसंघात 20 घरां बांदपाचें काम आज फाटल्या 2.5 म्हयन्यांतल्यान पूर्ण जाता आणि म्हाका दिसता की हो एक आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी दिल्लो उत्साह आमचे भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व जे आसा न्ही आमकां सगळ्या आमच्या फाटीचेर थाप मारतात आज विशेष करून श्रीपाद भाऊ आसा हांगा गणेश भाऊ आसात हांगा आमचे लोकसभेचे अध्यक्ष आसात हे सगळे आमकां जर आमच्या फाटीचेर जर थाप मारपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता काणकोण मतदारसंघाचो जो आमचो टार्गेट आसा कि एक भी घर आने वाले 5 साल में कि इस मतदारसंघ में नहीं रहना चाहिए वो पूरा करने का हमारा मन है आणि हे सगळे आम्ही आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आमचे हितूतले त्यांच्या बळाचेर करतले आणि आज प्राथमिक स्वरूपान जे आसा न्ही आज जे अक्षय आणि बाकी सगळे आसा न्ही अक्षय खूब दीस मेळटा आमी मेळत आसता पण अक्षय आज म्हाका दिसता अक्षय फुडल्या 2-3 म्हयन्यांनी तो उबो जावतलो. कितले म्हयने लागले घर हे बांद 2 महिने आनी आयज तुमकां घर बांदून रेडी जाल्लें आसा कशें कितें दिसता तुमकां आमकां खूब बरें दिसता आमच्या गांवच्या भावान महेश नायकान आनी तवडकर सरान घर बांदून दिलां आनी सगळ्या लोकांनी घर बांदून दिलां आनी खूब बरें दिसलें आमकां आनी हे सगळे एकटेन जाले आमकां बी हांव म्हणटा काळजीच्यान देव बरोबर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.